गोंयांत जाती प्रमाण जनगणना करपाच्या ओबीसीच्या फुडाऱ्यांच्या मागणीक गोंय काँग्रेसीन तेंको दिला। लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हे गजालीचेर भर दिता। जाती प्रमाण जनगणना केल्यार 90% लोकांक तांचो हक्क मेळटलो असो तांकां विश्वास आसा। ते खातीर गोंय काँग्रेसूय ओबीसीचे हे मागणीक तेंको दिता अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्विटावरवीं सांगलें। काल भंडारी समाजाचे लिडर जे आहात ते सीएमाक वचून मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन बीन दिलां की कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून। सो ते उपरांत तुमचे एक ट्वीट आयले की तुमी सपोर्ट करता फॉर कास्ट सेन्सस म्हणून। सो जी भंडारी समाजान मागणी केल्या ती तुमकांय मान्य दिसता अशी तुमी डिमांड करतात गव्हर्मेंटा कडेन काय? आमचे पक्षाचे लिडर तसेच आमचे भारताचे लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते श्री राहुल गांधी वो एम्फसायज केल्ले आसा की कास्ट सेन्सस हो जावपा जाय आनी तांणी सांगलां की जेन्ना कास्ट सेन्सस जेन्ना जातले तेन्ना 90% लोकांक तांचो जो अधिकार आसा पळय, जे ड्यूज आसा ते सगळ्यांक मेळटले। सो काल जो ओबीसी संघटनेन जो डिमांड केला की कास्ट सेन्सस जावचो, हाका काँग्रेस पक्ष पाठिंबो आमचो आसाच आनी आमचे लिडर हे तुम्ही पळयला की वेळोवेळ ते लोकसभेन सुद्धा आणि सदांच ही इज बीन डिमांडिंग फॉर दिस कास्ट सेन्सस अक्रॉस द कंट्री। सो इन गोवा काँग्रेस पार्टी सपोर्ट्स व्हॉट ओबीसी हेज आस्क्ड एंड आय थिंक दिस गव्हर्नमेंट शुड कम अप एंड डू द कास्ट सेन्सस। बट हो फक्त ओबीसींचो कास्ट सेन्सस जावपा जाय काय गोंयांत जितले डिमांड केला की कास्ट सेन्सस म्हणटकीर सगळे कास्ट आयले न्ही तातूंत, इट इज नॉट ओनली पर्टिनिंग टू वन कास्ट। सो आय थिंक लेट द गव्हर्नमेंट डू द कास्ट सेन्सस। आमचे लिडरांचे तेच मागणी आसा की देशभर कास्ट सेन्सस जावचो सो दॅट सगळ्या जे लोक आसात ह्या देशात रावपी तांकां 90% लोकांक तांचो रायटफूल जे ड्यू आसा ते मेळटले।